न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया ऐश्वर्या खोर्जवेकाराच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। आयची जी बातमी म्हणजे गोंयांत अपघाताचे 17 ते सुरूच आसा। मडगांव सावन कुंकळे वचपी 2 बशी आहा त्यो एकामेकाक सायड मारतना अपघात जाल्लो आसा। ती सायड मारतना ते दुसरे गाडयेक वचून धपको दिलो। तशेंच दुसरी बस आशिल्ली तेणेन एका बायकीक धपको दिलो। सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच कांय जावंक ना। बट ही सामकीच म्हणजे निश्काळजीपणान तेंच्यांनी ती गाडी चलयता आनी ते म्हणजे जे थंयसर लोकल आहा ते सांगता की ते कंप्लेन करूं सुद्दां तेंचे कांयच कारवाय जायना। तशेंच जे पुलीस आहा ते कांयच एक्शन घेयना। पण सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच कांय जावंक ना। हिची बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ही म्हत्वाची बातमी जावन आसा। फकत नावेलेच न्ही जाल्यार गोंयभर वेगवेगळे कडेन बशी कशे तरेन रेसी लायतात आनी तांच्या रेसीक लागून हेर बाकीचे जे गाडयो चलोवपी आसा रस्त्यार तांच्या जिविताक कसो धोको उप्रासता ही तुमी तुमच्या दोळ्यांनीच पळयल्लें आसतलें। आयज नावेले असोच प्रकार घडलो की 2 बसी मदीं रेस आशिल्ली आनी तातूंत भितर एकले बसीन खंय मुखारले कारीक व्हरान फाटल्यांतल्यान गाडी मारली। सुदैवान कोणाकूच कांय जावंक ना। फुडें वचूया आमी उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज म्हादय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावपाची आसलेली। ती याचिकेचेर आयज ती सुनावणी आसली ती जावंकूच ना। सुनावणी जातली म्हणून गोंयचे जे उदका खात्याचे जे उदका स्रोत खात्याचे जे अधिकारी आसले ते दिल्लीत गेल्ले, पण सुनावणी आयज जावना। ही सुनावणी फुडल्या आठवड्यान बिरेस्तारा जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। दुसरी बातमी ती म्हळ्यार मडगांव SGPD हे नुस्तें मार्केटाक सामकी अवतिकाय जाल्या। जे थंय जे उदक आसा ते भायर अशें सगळे गटरांनी उदक व्हांवता ताका लागून ते नुस्तेकारांनी आरोप केला की हे नुस्तें SGPD हे नुस्तें मार्केट क्लीन करिनात म्हणून तांच्यांनी आरोप केला। आनी ते फिशरी डिपार्टमेंट जे पयशे दितात ते वयतात खंय काय असो प्रश्न तांच्यांनी केला। सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। म्हादयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान तारख्योच मेळत आसा। सुनावणी काय येयना। आयज सुनावणी जावपाक आशिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात, पूण आयजूय जावंक ना। हे सुनावणेक गोंयचो जो पंगड आसा WRD आनी तांच्या वकिलांचो जी एक पंगड आहा तो दिल्ली गेल्लो, पूण सुनावणी जावंक ना। ही सुनावणी आतां फुडल्या सप्तकान दवरल्या। आतां ही सुनावणी फुडल्या सप्तकान जातली काय ना तो एक डावट आसा। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नव्यानच पदभार स्विकारिल्ल्या दामू नायक हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत केंद्र भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांची आयज भेट घेतली। ह्या भेटीत पक्ष घटमूट कसो करप तशेंच गोंय राज्याच्या उदरगती विशीं चर्चा केली। तशेंच मुख्यमंत्री सावंतान नरेंद्र मोदी तशेंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार महाराष्ट्रात 9 केशींनी शामील आशिल्ल्या चोरांक म्हापशा पुलिशेन अटक केल्या। देखून मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचें सांगून ताणें एका बायलेची 1 लाखाची फटवणूक केली। देखून म्हापशेच्या JFC कोर्टान ह्या सगळ्या दुबावितांक 4 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। हाची सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। मुथूट फायनान्साचो कर्मचारी आशिल्ल्याचें सांगून म्हापशेच्या मुथूट फायनान्साच्या ऑफिसानच वचून एके बायलेक
एका लाखाची तोपी घालपाचे जो प्रकार हा तुकतडा राहिल्लो हा ह्या प्रकरणात 5 जाणांक अटक केली म्हापशे पुलिशेन आनी तांकां जेन्ना JMFC कोर्टान हजर केले तेन्ना JMFC कोर्टान तांकां 4 दिसांचे पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. गोंयभर फटवणुकीचे वेगवेगळे प्रकार घडत आसात. फाटले दिसांनी तुमी आयकलेच आसतले की ऑनलायन पद्दतीन हॉटेल बुकींग करपाच्या नांवा खाला सुमार 500 जाणांक ऑनलायन पद्दतीन तोपी घातिल्ली आनी त्याच्या उपरांत हो जो एक प्रकार आसा तो उजवाडाक आयिल्लो आसा. आतां ह्या दुबावितांक खंयची ख्यास्त जाता ती पळोवचें पडटलें आनी हे जे न्यूज रूम अपडेट बुलेटीन आहा ते हांगाच सोंपयता. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.